नमस्कार म्हणू काय खम्मगनी म्हणू तेच म्हाका चिंतचें पडटा. खम्मगनी राजस्थानी जे मारवाडी लोक आसात ते एकामेकांक ग्रीट करतना खम्मगनी म्हणटात. आणि आज गोंयांत तुमकां नमस्कार म्हणू काय खम्मगनी म्हणपाची परिस्थिती कित्याक आयला म्हळ्यार जे काल गोंयचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंतान जो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका दिसता खूबशे गोंयकारांक शॉक जालो. आमकां भरपूर फोन आयले हो कितें उलयता काय म्हणून. आणि तांचो स्टेटमेंट वॉज बेसिकली ताणें दोन स्टेटमेंट केल्या जे रिपोर्ट जाल्ले आसा. पयली म्हळां ताणें की जे मारवाडी बिझनेसमॅन आसा तांणी गोंयांत आपलो बिझनेस वाडोवचो आनी गोंयकारांक नोकरी दिवची. हो तांचो पयलो स्टेटमेंट. मारवाड्यांनी गोंयांत बिझनेस वाडोवचो आनी they should create jobs for Goan youth. दुसरो तांचो स्टेटमेंट की 2027च्या इलेक्शनान गोंयच्या विधानसभेच्या इलेक्शनान 27च्या राजस्थानी लोकांचो मोठो योगदान आसतलो भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाक. हे दोन स्टेटमेंट केले तांणी. इट इज द मोस्ट शॉकिंग स्टेटमेंट. म्हणजे आज हांव कितलेशेच मिडियाच्या भावांक फोन केले आणि विचारले बाबा ही खरी स्टेटमेंट काय म्हणून काय फेक न्यूज आयल्या. फेक न्यूजा सारखी ही स्टेटमेंट ही आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्रीन खरेच ताच्या तोंडांच्यान ही शब्द आयली. हातूंच्यान दोनूच आमी कन्क्लुजन्स काडूंक शकता. पयली ताणें म्हळें की मारवाड्यांनी हांगा बिझनेस सुरू करचे आनी गोंयकारांक जॉब दिवचे. There is only one conclusion we can take from this, and that is that all of Bharatiya Janata Party's policies as far as bringing industry, as far as creating entrepreneurs, as far as creating jobs have completely failed. म्हणजे जो सरकार आत्मनिर्भर म्हणटालो स्वताक आज हो सरकार गोंयांत मारवाडी निर्भर सरकार जाल्लो आसा. सारकें काय ना? तुमची एकूय पॉलिसी सक्सीड जाल्ली ना. इन अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा इज एट द हायेस्ट. म्हणून तो आज म्हणटा की मारवाड्यांक गोंयांत येवचे आणि बिझनेस स्टार्ट करचे आणि गोंयकारांक जॉब्स दिवचे. इट इज ट्रू मारवाडी बिझनेस करपाक सामकेच सक्षम असता. इट इज अ फॅक्ट अँड वी शूड एडमिट इट अँड एप्रिशिएट इट. पूण गोंयांत सुद्धा आमी पळयता जे मारवाडी आसा ते कसलो धंदो करता. आज तू मडगांव वच पणजे वच खंय वच एक मेडिकल स्टोरान गेल्यार 9 out of 10 चान्सेस दॅट इट इज अ मारवाडी फार्मसी. करेक्ट. इलेक्ट्रिकल स्टोर तुम्ही इलेक्ट्रिकल गुड्स खंय घेवपाक गेला फुल टेक ओव्हर केला तांणी. सगळे इलेक्ट्रिकल स्टोर आज मारवाडी चलयतात. हार्डवेअर स्टोर मारवाडी चलयतात. वायट म्हणना हांव, चलयता ते बरें आसा. तांची कितें ती स्किल आसा ते आपलो बिझनेस सक्सेसफुल करता. पूण these are trading. There is no innovation. There is no manufacturing in Goa. This is just trading. तांची फक्त दुकानां आसा गोंयांत. असल्या दुकानांनी गोंयकारांक कसले जॉब मेळटले बाब प्रमोद सावंत? व्हॉट एक्झॅक्टली आर यू सेइंग? तू मता खातीर तोंडांच्यान कितेंय शब्द काडटलो फेटो घालून काडले शब्द. गोंयकारांचे तुज्या शब्दाचो कितलो ताचो इन्सल्ट जालो आणि एक बिट्रेयल जालो तुमकां मात सुद्दां चिंतूंक ना तुम्ही. जर तुमकां खरें मारवाडी कडल्यान शिकूकूच जाय हाव टू डू बिझनेस जाल्यार आमचो रिक्वेस्ट आसा की यू हॅव फेल्ड कम्प्लिटली. तुमचे जे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बी आसा पळय ती नाटकां सगळी करता न्ही. इट इज टू लेट. पयली म्हणजे तुम्ही ते इम्प्लिमेंट सारखे करूंक ना. पूण आफ्टर स्टडींग, आफ्टर लुकिंग फॉर जॉब्स एव्हरीवेअर अँड फेलिंग, वेन यू आर ट्रायंग टू ट्रेन गोवन यूथ टू बी एंटरप्रेन्योर्स, इट इज ऑलरेडी टू लेट. यू शुड स्टार्ट फ्रॉम स्कूल लेवल इटसेल्फ. जे भुरगे आसा पळय न्ही तांकां तुमी एंटरप्रेन्योरशिप पयली शिकयात. आम आदमी पार्टीन शिकयल्लें आसा आमच्या सरकारांनी. वी स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योरशिप मायंडसेट करिक्युलम. 9वी ते 12वेच्या स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक वी गेव देम एंटरप्रेन्योरशिप मायंडसेट करिक्युलम. एंटरप्रेन्योरशिप मायंडसेट. मायंडसेट म्हळ्यार तुम्ही हाव टू थिंक एज अ जॉब क्रिएटर अँड नॉट जस्ट एज अ जॉब सीकर. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम तुम्ही करता तो बरो आसा पूण ते तातूंत कितें अकाउंटिंग शिकयता, मार्केटिंग शिकयता, थोडे इट इज व्हेरी अकॅडमिक. बट वेन यू क्रिएट अ स्कूल करिक्युलम फॉर 4 years
which changes your mindset from that of a job seeker to a job creator, तेन्ना खरो इम्पॅक्ट जाता. आणि आज हो इम्पॅक्ट आम आदमी पार्टीचो खंय खंय सरकारान आमी इम्प्लिमेंट केला ताचो हो इम्प्लिमेंटेशन दिसता. आणि फक्त स्कुलांनी करूंक ना, वी पुट इट टू प्रॅक्टिस. आम्ही 11वेच्या आणि 12वेच्या भुरग्यांक 2-2 हजार रुपया म्हणजे लाखांनी स्टुडंट्सांक स्टुडंट्सांक 2-2 हजार रुपया सीड मनी दिले. अँड वी एनकरेज देम टू स्टार्ट देअर ओन बिझनेस. आणि कितलेशेच हजारांनी एंटरप्रेन्योरशिप आयडियाज आयले आणि तातूंचे आम्ही 1000 आयडियाज सिलेक्ट करून वी क्रिएटेड अ बिझनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम. म्हळ्यार जसो शार्क टँक प्रोग्राम पळयला आसतलो, वेअर एंटरप्रेन्योर्स कम अँड पिच देअर आयडियाज टू इन्व्हेस्टर्स. असे स्टुडंट्स 11वेचे आणि 12वेचे स्टुडंट्स आपले जे 2000 रुपयाचे त्यांनी सीड मनी घेऊन आयडियाज कल्टिवेट केले ते स्केल अप करपाक एक बिझनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम आम्ही तयार केलो. And Delhi students got 60 crores in funding. This is the impact of entrepreneurship mindset. So, आम्ही सांगूंक सोदता की तुमकां जर खरो चेंज करूंक जाय, if you want to solve the unemployment problem, if you want to solve the entrepreneurship mindset problem in Goa, जाल्यार you have to start from the beginning. आणि ताजेर तुका रिझल्ट्स फुडल्या वर्सा किंवा 3 वर्सांनी मेळचे ना. इट विल टेक सम टाइम, पण इट इज एन इन्व्हेस्टमेंट. प्लीज इन्वेस्ट इन गोवन्स, प्लीज इन्वेस्ट इन गोवन्स youths. Don't just call people from Rajasthan and everywhere and tell them to open shops and ask them to give jobs to Goans. तू गोयचो चीफ मिनिस्टर का खंयचो चीफ मिनिस्टर, आमकां खूब हे स्टेटमेंटाचो वायट दिसले. अँड डॉक्टर प्रमोद सावंत should apologize for this statement. ताणी जो सेकंड स्टेटमेंट केलो की 2027 भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाक, गोंयांत निवडून हाडपाक राजस्थानी लोकांचो व्हडलो योगदान आसतलो. दॅट शोज दॅट भारतीय जनता पार्टी हॅज एडमिटेड की 2027 गोंयकार भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाचे ना. आज भारतीय जनता पार्टी मारवाडी निर्भर जाल्ली आसा. दे आर तुमकां प्रमोद सावंत बिहार दिवस मनयतना दिसतलो, कर्नाटका दिवस मनयतना दिसतलो, राजस्थान दिवस मनयतना दिसतलो, तुमकां ओडिशा दिवस मनयतना दिसतलो, अस्मिताय दीस मनयतना दिसलो तुमकां प्रमोद सावंत दिसूंक ना. दॅट मीन्स दे हॅव एडमिटेड, भारतीय जनता पार्टीन आज कबूल केल्ले आसा की 2027 तांकां कोणूच गोंयकार मत मारपाचे ना. त्या खातीर दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अ कम्प्लिटली सेपरेट वोट बँक टू ट्राय अँड स्क्रेप थ्रू. ना जाल्यार मागीर थोडे दुसऱ्या पार्टीचे आमदार विकते घेवपाचो तांचो तो बॅकअप प्लॅन आसताच. पूण परिस्थिती आज इतली वायट जाल्ली आसा की दे आर कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन नॉन गोवन वोट्स टू ब्रिंग देम टू पॉवर इन गोवा. So we condemn this statement and we demand an apology from Dr. Pramod Sawan. सलमान खान आमचो म्हापशेचो लिडर आणि मागीर डॉ. फ्रांसीस कोएल्हो. सांज दिवं गोंयकारांक. हे जे स्टेटमेंट जे आमचे मुख्यमंत्रीन दिला आयज, तो खरेंच तर गोंयकार आनी गोंयाक एक मोठी विठंबणा आहे. हो एक आमचो एक इन्सल्ट जाला, मोठो इन्सल्ट जाला गोंयकारांचो. आणि ह्या एक प्रश्न असा निर्माण जाल्लो आमची अस्मितायेचेर. आमचो गोंयकाराचो जो रिस्पेक्ट आसा तो खंय तरी हांगा मिसिंग आसा. आणि आम्ही गोंयकार जे आसा, जे वी आर नोन फॉर द बेस्ट जीडीपी इन इंडिया, ते लोक जे दुसऱ्या स्टेटीक जॉब्स दिताले, जे हांगा इतली इन्कम सोर्स आसा, इतलो बिझनेस आसा, तांकां फायदो जातालो. आयज ही जी परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला ती रिव्हर्स केल्या. हो एक मोठो इन्सल्ट आसा आमकां. आणि चीफ मिनिस्टरान हेजे फुडें असले स्टेटमेंट केन्नाय दिवचे न्हू, केन्नाय असले जेन्ना मनान येता न्हू ते तेणे उलोवचे न्हू. कित्याक हे सारखे एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा जे तेंचेसून भायर सरलेलो आसा. थोडे लास्ट इयर ते म्हणटाले स्वयंपूर्ण गोंय. स्वयंपूर्ण हो मिनिंग कितें? स्वयंपूर्ण आसा की आम्ही गोंयकार जे आसा, आमची जी रिक्वायरमेंट आसा ते आम्ही स्वतःहून सगळे सॅटिस्फाय करू शकता. जे आमचे इंडस्ट्री सर्व्हिस सेक्टरान आसा, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरान आसा,
ते आम्ही स्वयंपूर्ण जाऊन आमचे भुरग्यांनी एंटरप्रेन्युअर जाऊन फुडें सरूंक जाय आशिल्ले ते खंयच पळोवपाक मेळना आनी तेजे उपरांत ते दुशासन पळया ते आनी तेजो स्तर पळया दुशासनाचो स्तर हो स्तर हे आसा की हे जेन्ना सांबाळून जावंक ना तर मारवाड्यांनी बिझनेस घालचे आनी तेंचे शॉपार आमी वचून रावपाचे थंय कामाक 15-16 हजार नोकरी ह्या फाटी 30 वर्सांनी गोंयचे जे बिझनेसमॅन आहा तेंचेर कितें घडलां तें तुमकां सांगता. लास्ट 30 वर्सां आमचे म्हापशें आसूं वास्को आसूं मडगांव आसूं जे स्थानीक दुकानदार आशिल्ले गोंयचे नीज गोंयकार आशिल्ले जे 70 वर्सां शॉप चलयता तातूंत एक आमची फॅमिली आशिल्ली आमकां कितें सोंसचें पडलां ह्या मारवाड्यांचे जे हे जाला इंदरस जो जाल्लो तेका लागून जे सोंसचें पडलां आमचे सगळे लोकांक तें हांव तुमकां सांगू शकना आनी ताजेर कसलो नियंत्रण सुद्दां ना. आनी हाजे वयर जे आसा हे सगळे जेन्ना एक गोंयकाराक आयचे पडटा तो सगळ्यात पयलीं तो डिप्रेशनानूच वयतलो की बाबा हे आमचे मुख्यमंत्री जे मेन मनीस आसता जो ह्या राज्याचो नेतृत्व करता तोच जर चुकता तर तेजे काम आसा ऑपोजिशनाचे काम आसा की खंय तरी तांकां वाट दाखोवची. हांव खंयच्याच परप्रांतींच्या अगेन्स्ट ना हांव तेंचे जे रायट आसा कॉन्स्टिट्युशनल तेंचे सुद्दां हांव अगेन्स्ट ना पूण एज गोंयकार आमचे कितें तरी रायट्स आसा एज आतां ह्या देशाची जे स्टेट्स आसा तेंचो विभाजन लँग्वेजचेर आसा. कर्नाटका हो स्टेट आसा महाराष्ट्र हो स्टेट आसा तसोच गोंय आमचो एक स्टेट आसा तेजी भाषा कोंकणी आसा आनी आमी कोंकणी भाशी जे आसा जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की तूं कोणाचे अंडर काम कर हेजे व्हडलो इन्सल्ट आयज मेरेन हांवें केन्नाच पळोवंक ना आनी हो इन्सल्ट आमी केन्नाच सोंसून घेवचे ना. मायसेल्फ ऑल्सो एज एन एंटरप्रेन्युअर आय स्टार्टेड इन 2007 खूप कष्ट केले खूप हार्डवर्क केले आणि आपल्या पायांचेर आमी हे केला. कोणाचे थंय मारवाड्यांचेर वचून आमी काम करूंक ना. मारवाडी आमचे कडेन येवन कन्सल्टन्सी घेतले की बाबा कितें करूंक जाय आनी कितें ना आनी हेजे फुडें सुद्दां आमची जी हे आसतले विजन आसतलो गोंया खातीर तो खरे हेतून गोंयकारांक आनी गोंयचे भुरग्यांक जॉब्स कसो क्रिएट करून दिवपाचो. आयज आमची जी हे आसा गोंयची टुरिझम सेक्टर आसा तेका सगळ्यांत चड लागता ते ऑर्गेनिक व्हेजिटेबल्स. हे ऑर्गेनिक व्हेजिटेबल तुम्ही ह्या आमच्या भुरग्यांक कितें दिल्ले आसा एज सबसिडीज आनी सपोर्ट की बाबा आमी गोंयान उगोवया आनी आमची जी इंडस्ट्री जे भायले फॉरेनर्स जे आसा युरोपियन्स आसा ते येवपाक मातशे हे जाता कितें ऑर्गेनिक फूड ना अवेलेबल आमचे कडेन तेजे बद्दल कांयच जावंक ना. आनी ही जी असली हे जे राजकारण घाणेरडे पळोवपाक जे मेळटा तेजो हांव तीव्र निशेध करता. आनी एक फक्त तुमकां एक पॉइंट आसा तो घेता फुडें तेजे उपरांत फ्रांसिसाक दिता. आमचे हालींच हांगा स्थापना दिवस जालो बीजेपीचो स्थापना दिवस. आमचे जे माजी मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर ते जर आयज आशिल्ले ते मनान येयले म्हाज्या ते जर आशिल्ले तर तांकां कितकें दुखपाचें ह्या स्टेटमेंटा बद्दल जे तेंच्यांनी चिंतलेले गोंया बद्दल आनी आयज जे बीजेपी आसा गोंयांत तेंच्या खातीर त्या स्थापना दिवसान तेंचो फोटो सुद्दां नाशिल्लो. मनोहरभाई पर्रीकरचो फोटो सुद्दां थंय नाशिल्लो. आयज म्हापशें हांव एक मतदार बीजेपीच्या मतदारा कडेन उलयला आनी तेणें म्हाका सांगलें की ज्या दीस मनोहरभाई पर्रीकर गेले आमची बीजेपी जी गोंयची आसा तिवूय तेजे जे व्हॅल्यूज आसा ते सुद्दां गेले. हे तेंचे उतरां तेंचे तोंडांतली उतरां. So, I want to talk about the startup culture in Goa. Okay, Goa was one of the states which had the highest number of women-led startups in India. Highest number. It was actually the top state in India that had 33% of the startups led by women. That ever since the BJP government has come, there is no data,
and B, it just has vanished. That entire statistic has vanished. 33% आमच्या गोंयचे स्टार्टअप्स बायल लोक चलयतालो, आता ते नाच जाले. That data has only vanished. Next thing is local talent. In Goa, there are only 225 startups that are registered. Ever since the new startup policy has been launched by the BJP Sarkar, there are only 25 startups that are registered. Goa University started a new scheme to fund Goan entrepreneurs where for every idea they were supposed to give 1 lakh rupees per idea. This scheme never ever saw the light of day. Goa University ची scheme only fanfare त्यांनी announce केली. ती काय scheme कोणाक अजूनही 1 लाख रुपया सोड 1 रुपया सुद्धा मेळोंक ना, कोणाकूय मेळोंक ना. ओके. मागीर तुम्ही इफ यू सी स्टार्टअप इन्क्युबेटर्स म्हणजे कितें की कोण भुरगे स्टार्टअप करूंक सोदता तांकां जागे गव्हर्नमेंट दिता, 6 म्हयना तुमचो कंपनी चालू जातली. त्या इन्क्युबेटराच्या जाग्यार तुमकां वायफाय मेळटलो, लॅपटॉप मेळटले, प्रिंटर मेळटले. ते इन्क्युबेटर्स हेणी सेट करचे आसले आनी इन्क्युबेटर्स स्टार्टअप्स फुडें व्हरपाक तेणी चालू करचे आसले. दीज इन्क्युबेटर्स हॅव नॉट कम अप. The entire noise that they made about startups and saying that come to Goa to do your startup or Goan boys should do startups, none of those promises have been fulfilled by the Goa government. None of those promises have been fulfilled by the CM Dr. Pramod Sawant, and he keeps on talking about Viksit Bharat and all of that nonsense that BJP talks about, which makes no sense when on ground, in reality, आमच्या लोकल भुरग्याक कितेंय चालू करतलो कितेंय हें करतलो जाल्यार कांयच मेळना. कांय फंडिंग मेळना, कांय तांकां वायफाय सारको मेळना, कांय तांकां इन्क्युबेटर सारके मेळना, कांय तांकां जागे सारके मेळना, कांय तांकां इन्सेंटिव्ह सारके मेळना. फकत कोणाक सारके इन्सेंटिव्ह दिता ते आतां ह्या बजेटान पळय तेणी सांगलां 5,000 कोटीच्या वयर कोण येयलो ताका टॅक्स फ्री हॉलिडे, ताका सगळे इन्सेंटिव्ह, ताका जागे आमी फ्री दितले, ताका आमी लँड हाडून दितले. This is the same government that says one thing and does another thing in Goa, and blatantly they just keep on talking one thing and saying another. They keep on talking one thing and doing another thing. This problem with what Goa is facing as far as unemployment is concerned, as far as no job security is concerned, आमचे भुरगे आहा पळय व्हडले इंजिनियर शिकल्या ते एलडीसीच्या जॉबाक, लोअर डिव्हिजनल क्लर्काच्या जॉबाक ऍप्लिकेशन दिता हजारांनी इंजिनियरिंग केल्या उपरांत. आनी हो कितें म्हणटा, आमी हे भायले पळय लोक आहा त्या भायल्या लोकांक आमी सांगपाचें की तुमी येवन गोंयांत बिझनेस चालू करा, ओली दुकानां चालू करा आनी आमच्या युथाक तुमी एम्प्लॉयमेंट दियात. हांव हे प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता की तो कितें चिंतालो हें स्टेटमेंट करताना, कितें चिंतालो कितें तेणे पयलें तरी म्हणपाचें की बाबा हे स्टार्टअप पळय आमी म्हणटाले स्टार्टअप्स आमी करतले, गोंयच्या भुरग्याक स्टार्टअप्स करूंक लायतले आनी स्टार्टअप्स कोण कोत्ता तांकां आमी तेंको दितले. ते सगळे तेणे म्हणपाचें न्हू, ती फेल जाला. ते आमकोडे जावपाक ना. आतां आमी हे मारवाडी कम्युनिटी पळय आहा, बरी कम्युनिटी, त्या मारवाडी कम्युनिटीचेर त्या फुस्तार आमी आतां एम्प्लॉयमेंट आमचे गोंयचे चलतलें. तेणे स्ट्रेट म्हणपाचें न्हू. Because otherwise at every event, everywhere, investment summit येयलो तेन्ना तो व्हडलो हिंगा इन्व्हेस्टमेंट समिट जाल्ले, श्यामा प्रसाद मुखर्जीन थिंगा इन्व्हेस्टमेंट समिट जाल्ले, थिंगा व्हडलो उलयलेलो की स्टार्टअप्स येतले आनी स्टार्टअप्स येवन हिंगा जॉबां क्रिएट जातली अँड गोयन यूथ विल बी एम्प्लॉयड, एड्युकेटेड यूथ विल बी एम्प्लॉयड. तेजी कांयच जायना. देर इज झिरो वर्क हॅपनिंग ऑन द स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, अँड द फॅक्ट इज दॅट 33%, which was our ratio of women startups, which was the highest in the country. Now there is no data on it, and that ratio has definitely fallen because the number of startups being registered in Goa has completely fallen. The last thing is everything that the CM talks about, everything, subsidies that he talks about, or any kind of tax rebates that he talks about, or any kind of business ease of doing business that he talks about, all of these schemes of his, all of these schemes totally have got a hidden agenda in it. The hidden agenda is what? If a big outside business or a builder comes to Goa, he can apply for those schemes and he can get the benefit. Or the casino lobby can apply for these schemes and the casino lobby can get the benefit. Or then bigger
hotels or bigger outside businesses that come here, they will get the benefit of it. But none of these schemes translate directly into employment for the Goan youth. None of them. We have been talking about giving in private companies, we have been saying that we want at least 60, 70, 80% reservation for Goan people. When you build a big business and you hire a lot of people, instead of getting those people from outside, you hire Goan people. There was no decision taken on that. They are not talking about reservation for Goan entrepreneurs nor reservation for Goan employees in any of these companies. Then we had said that we wanted all of these companies that are publishing their ads. आख्खे पळय गोंयचे कंपनीज आहा आमच्या इंडस्ट्रियल एरियात हे जॉब्साक ऍड घालता भायल्या देशात भायल्या राज्यांनी महाराष्ट्र ऍड घालता चेन्नई ऍड घालता बँगलोर ऍड घालता दिल्ली ऍड घालता कलकत्ता ऍड घालता पूण आमच्या गोंयांत ते ऍड घालिना आमच्या गोंयांत रिक्रुटमेंट करना आमच्या गोंयांच्या कॉलेजीन वचोन ते कॅम्पस रिक्रुटमेंट करिना हे आमी सांगलेले सरकाराक हेजेर ताणें कांय स्टेटमेंट करूंक ना हेजेर कांय उलोवंकूय ना nor is the GSIDC doing anything about it, nor is the industries secretary or nobody is doing anything about it. What basically he is doing is having these faltu conversations about मारवाडी पळय आहा ते दुकान उक्ते करतले आनी आमचे गोंयकार तेंच्या दुकानान काम करतले. The only thing that I want to end this conference by saying is that with this kind of a CM and this kind of a BJP government, we are going nowhere with employment in this state and also in this country. And God help Goa and God help India. Thank you.